गायन घेऊया A13 पेज नंबर 6 A13. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माय मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता आंजेलो आनी रोजारिया नोनीस आपल्या लग्नाच्या दिसाक देवान तांच्या गोराब्याचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. दुसरें तेसां भेटयता ग्लोरियो फेर्नांडीस आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया आपलो जल्माचो दीस मनयतात शॅरल फेर्नांडीस, आल्फ्रेड लोबो, तांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. कितें भाशेन आयज आमी सगळे सिवील सर्वंट्स जे आसात तांचे पासत मागुया. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक, तांच्या वावराचेर आशिर्वाद घालूंक आनी तांचो वावर करता आसतना जायत्यो आडखडी तांकां येतात, जायत्यो ताळण्यो येतात, तांचेर जैत व्हरूंक तांकां देवाची कृपा आनी बळ हे भेटेंत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. प्रिच्या भाव भयणीनो, देव आमकां आपणाशी सदांच ओडटा. आमी कोणूय जावं, कसले जुट्टेर आसूं, कसलेंय काम करूं, आपणाशी येवंक देव आमकां सदांच सयेक दिता. पूण जायते पावटी हे सयेक आमी समजूंक ना, वा जायते पावटी आमी ते सयेक घेवंक ना आनी देवाशी लागीं येवचे बदलेक आमी संवसारीक ओस्पायांनी घुस्पून देवा कडलीं पयस जाता. असल्या चुकीचें हे मिसाचे सुरवातेक देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मना चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्यून सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमया काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या काकलुत्सारा बापा, खोटेपणाच्या काळुकांतलीं आमकां सोडून तुज्या थाव नाशिल्ल्या माये मोगाचे तुवें आमकां ह्या पासकां काळार दुबाव व्हरते पुरावे दिल्याय. हें सोत आमी ओळखून घेवन तें थीर विस्वाशीपणान सांबाळचे खातीर ह्या दिसांनी तुज्या त्या माय मोगाची गोडसाण भरपूर चाकूंक आमकां फावो कर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणां. दोन दुताच्या इतिहासा वेलें वाचप.
सोरेस्पराच्या दुतान फिलिपा कडेन उलोवन म्हटलें, उठ आनी दोकीन वाटेन जेरुजाल्याक तावन गाजाक वेता त्या एकसूर रस्त्या वेल्यान वच. म्हणटच तो आपले वाटेक लागलो. तेन्ना अशें घडलें, एक इथिओपिकार जात्रेक जेरुजाल्याक गेल्लो. तो एक हिंसडो आनी काडाका इथिओपियाच्या राणेच्या आख्या भांडाराचो अधिकारी आसलो. आपले गाडयेर बसून तो घरा परततालो. वाटेन वेताना इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तक तो वाचतालो. आत्म्यान फिलिपाक म्हटलें, वच आनी गाडये लागीं सर. फिलीप धांवलो आनी तो इथिओपिकार इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तक वाचता तें आयकून ताणें विचारलें, तूं वाचताय तें समजताय मूं? ताणें परतिपार केलो, म्हाका समजणी दिवंक कोण ना जाल्यार म्हज्यान कशें समजूंक जायत? म्हणटच गाडयेन चडून आपणाशी बस म्हूण ताणें फिलिपा लागीं मागलें. पवित्र पुस्तकांतलें तो वाचतालो तें हें, मारूंक व्हरता तसल्या ल्हान मेंढऱ्या सारको तो जालो. जशी एक शेळी आपणाक तास्तोल्या मुखार ओगीच रावता, तशीच ताच्याय तोंडांतली झाप भायर सरली ना. जबरदस्तीन आनी जोडटी करून ताका दवरलो. कोण तरी ताचे खातीर उलोवंक उबो जायत? होय, जिव्या मनशाचे प्रितुमी वेलो ताका उमटून काडलो. आमच्या पातका लागून ताका मरणाची कास लायली. तेन्ना त्या हिंसड्यान फिलिपाक म्हणलें, हो प्रवादी आपणाचेच विशीं वो दुसऱ्या कोणा विशीं उलयता तें तूं म्हाका सांगशी? तेन्ना पुस्तकांतलीं तींच उतरां धरून फिलिपान जेजूची बरी खबर ताका परगट केली. मुखार वेता वेता ते उदकाशी पावले आनी हिजड्यान म्हटलें, पळय, हांगा थोडें उदक आसा. हांवें पवित्र स्नान घेवंक कसली आडकोड आसा? फिलिपान म्हटलें, सगल्या काळजान तूं समजताय जाल्यार तुज्यान पवित्र स्नान घेवंक येता. आनी ताणें जबाब दिलो, जेजू क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण हांव सोतमानतां. ताणें गाडी थांबयली आनी ते दोगूय फिलीप आनी हिजडो उदकांत देंवले आनी फिलिपान ताका पवित्र स्नान दिलें. पूण ते वयर सोदतच सोरेस्पराच्या आत्म्यान फिलिपाक उबारून व्हेलो आनी हिजड्यान ताका आनीक पळोवंक ना. आनी सगलो दादोशी जावन ताणें आपलो फुडलो रस्तो धरलो. पूण फिलीप आजोताक पावलो आनी सगल्या शारांनी भोंवून शेजाऱ्याक वचोन पर्यान शिव वर्तमान परगरीत रावलो. देवाचें उतर हें. देवाचें गोड उपकार. आमचो जबाब, प्रितुमी वेल्यान सोमेस मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. जबाब, प्रितुमी वेल्या सोमेस मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. राष्ट्रांनो, देवाचें नांव वयर काडात. व्हडल्यान ताड्यान ताची स्तुती गाजोयात. ताणें आमकां जीव प्राण दिला आनी आमचे पांय हालोवंक आडलूंक दिले नात. जबाब, प्रितुमी वेल्यान सोमेस मनशांनो आनंदाक देवाक ताळयो पेटात. देवाची भक्ती करतल्यानो सगलीं तुमी येयात आनी आयकात. म्हजे खातीर ताणें कितें केलां तें वर्णिता. ताका हांवें व्हडल्यान उलो मारलो. ताची वाखाणी सदांच म्हजे जिबेर. जबाब, प्रितुमी वेल्यान सोमेस मनशांनो आनंदान देवाक ताळयो पेटात. म्हज्या मागण्यांची देवान बेपरवा करूंक ना. आपलो माये मोग म्हजे वेलो पयस काडूंक ना. ताचें नांव व्हड जावं. जबाब, प्रितुमी वेल्या सोमेस मनशांनो आनंदाक देवाक ताळयो पेटात. उद्गार. Soy
हांव स्वर्गांतान देंवलोलो जिवो उंडो हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो. Sorvespora sui sui Sorvespora sui sui Sorvespora sui sui Sorvespora sui sui Sorvespor तुमचे सवे आसूं. जुवामा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून उरपोंचीक म्हळें, म्हाका धाडला त्या म्हज्या बापान कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना, आनी म्हजेशी येता त्या मनशाक हांव निमाण्या दिसा नव्यान जिवन करतलो. ती सगळीं देवान शिकयलोलीं मनशां जातलीं अशें प्रवाद्याच्या बरोवपांनी मेळटा. जीं कोण बापाचें आयकतात आनी शिकतात तीं सगळीं म्हजेशी येतात. कोणें बापाक देखला म्हूण न्हय, पूण जो देवातावन आयला ताणें मात बापाक देखला. हांव तुमकां सत सांगतां, जो कोण विस्वास ठेवता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. हांव जिविताचो उंडो. तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत माना केलो आनी ती मरून गेलीं, पूण हो आसा स्वर्गांतावन देंवलोलो उंडो. कोणूय तो खायत जाल्यार मरचो ना. हांव स्वर्गांतावन देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासणाक जिवो आसतलो, आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो. तो म्हजेंच मास. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे तिच्या भाव भयणींनो, आमचें जिवीत ह्या संवसारांत चलता आनी आमचें जिवीत संवसारांत बरे भाशेन चलूंक आमकां वेगवेगळ्यो भांडावळी आसात आनी आमकां वेगवेगळे मनीस आसात, वेगवेगळे काम करपी आसात, सेवक आसात. आयच्या दिसा खेरीत भाशेन आमची नदर आमचे सिवील सर्वंट्स जे आसात तांचेर एक मारुया. आयज आमकां पयल्या वाचपान मेळटा तो एक सिवील सर्वंट, वो पॉलिटिकल आमच्यान म्हणपाक जाता. तो एक राणयेचो, इथिओपियेच्या राणयेचो आख्खो कारबार सांबाळपी खेरीत भाशेन भांडारां जीं आसात तीं ट्रेजरर तो. तर हे भाशेन आमचें जिवीत ह्या समाजांत चलतलें, मुखार चलतलें जाल्यार असल्यो वेगवेगळ्यो जुट्ट्यो आसात. आनी ह्यो जुट्ट्यो जेन्ना घेवपाक कोणाकूय विचून काडटात, चडशे जांकां विचून काडला ते बरे आसतात, देवभिरांतीचे आसतात, परजेच्या मोगाचे आसतात, काम करूंक जाय तसले आसतात. त्याच बरोबर आपलो घोराबो सांबाळपाक जाय, उदारपसण जावपाक जाय, हेंय आसता. पूण मुखार वेता वेता भोव थोडे आसात तशेंच बरे उरतात. आनी जे कोण बरे उरतात ते सुभागी, तांकां शाबासकी. पूण जायते जाण बाबडे ह्या सिवील सर्वीस जी आसा तातूंत वो राजकीय सेवा जी आसा तातूंत, वो समाज सेवा आसा तातूंत एके भाशेन घुस्पतात आनीक पातकान पडटा. भाव भयणीनो, आयज आमचे जे सिवील सर्वंट्स आसात तांकां एक प्रश्न करपाक गरज, वो तांणीच एक प्रश्न करपाक गरज. हांव खंयचे वाटेन वेतां, कित्याक भितर चल्लोलो आनी खंय पावलां. भोव करून वावर करपी आसात, हो वावर जरी तर बरो जालो, आमचे सिवील सर्वंट्स आसात तांचो, जाल्यार आमचो देश आनी आमचें राज उंचल्या पांवड्यार पावतलें. उदारगत आमची कोणाच्यान आडावंक जायना. पूण ज्या वेळार हे सिवील सर्वंट्स जे आसात ते आपलें काम सारकें करिनात, तेन्ना आमच्या देशाची उदरगत आपल्या आपूण देंवता. प्रोडक्टिविटी जी आसा ती देंवता. आनी हें जावपाक थोडीं कारणां आसात.
थोडी पावटी ह्या वावरान भितर सरल्या उपरांत वेगवेगळ्यो ताळण्यो आशा भितर सरता, कित्याक आमकां आनीक जाय, पागार आसा पूण तातूंतले भायर आनीक कितें जरी तर मेळटा जाल्यार वावर दुसरे भाशेन ताळणेंत पडटा, जायते जाण सिवील सर्वंट्स. थोडी पावटी दबाव आसा, प्रेशर, आनी हो प्रेशर म्हणटा तो चडसो पॉलिटिकल प्रेशर. ह्या दबावान जायते पावटी आपलें काम एके भाशेन करपाक जाय आसलें तें ते दुसरे भाशेन करपाक पावतात. एके भाशेन दुसरे भाशेन म्हणल्यार सारकें परजे पासत करपाक जाय आसलें, सारकें ह्या राज्या पासत देसा पासत करूंक जाय आसलें. पूण जायते पावटी ह्या दबावान पॉलिटिकल प्रेशर भोव करून तुका हांगासान थंय ट्रान्सफर करतलो, मेमो काडटलो आनी हेर दुसऱ्यो वस्तू, हें सगळें घेवन जें कितें करूंक नाका आनी जें तें करचें नासलें तें करूंक पावतात. आनी जायते पावटी ह्यो वस्तू वायट. आनी हे जे कोण पॉलिटिकल प्रेशर घालता तांचे गुलाम जाल्ल्या भाशेन. हातून एक प्रश्न, जे कोण सिवील सर्वंट्स आसात तांकां ही ताळणी जेन्ना येता तेन्ना तेणी चिंतपाक गरज, पॉलिटिशियन जो आयिल्लो आसा ताका लोकांनी वेंचून काडलेलो आसा तो चड तेंपूतलो काय हांव सिवील सर्वंट आसा तो चड तेंपूतलो. कित्याक जाका मत मारून वेंचून काडलेलो आसा ताका आमी पॉलिटिशियन म्हणटा, ताका आमी मंत्री म्हणटा 5 वर्सां. पूण जो सिवील सर्वंट आसा तो आपल्यो डिग्री घेवन वावर करून हो जॉब ताणें घेतला तो 5 वर्सांनी वचपाचो न्हू. एक पावटी ताका पर्मनंट जॉब मेळ्ळो, तो रिटायर जावं पासून त्या जॉबान आसतलो. म्हणटा चड कोण पदवेदार जालो, पॉलिटिशियन जो दबाव घालता काय हो सिवील सर्वंट जो आपलो वावर करता देसा पासत परजे पासत. हो प्रश्न जायते पावटी विचारिनासतना दबावान पडपाक, ताळणेन पडपाक आनिकूय कारणां आसात. तातूंतली एक म्हणल्यार भिरांत. कित्याक म्हाका भिरांत दिसता एक सिवील सर्वंट कसो, कोणाची भिरांत दिसता, म्हाका दिसता ताच्या हातान पदवी चड आसा म्हणून. भोव करून सिवील सर्वंट्स आसात ते पॉलिटिशियन्स आसा तांकां भियेतात, ट्रान्सफर करतले आनी कितें करतले. आनी ह्या पासत आपलो वावर जो तांणी हातान घेतलेलो, मोगान घेतलेलो, बरेपणान घेतलेलो, सगळ्या प्रमाणीकपणान घेतलेलो तातून निसरतात, पडटात. आनीकूय थोडी पावटी कारणां, आशा वाडटा, दुसऱ्या लागीं चड आसा आनी दुसऱ्या लागीं चड आसा तेन्ना म्हाकाय चड जाय. आनी जेन्ना चड जाता, वाडटा तुजी गिरेस्तकाय तेन्ना तातूंत एक इगो म्हणलेलो आसा, इगो चडटा. म्हजीच मिजास, म्हजे लागीं इतलें आसा, हांव इतलें जोडटां, म्हज्यान हें करपाक जाता. वय घडये सोत, कित्याक तुज्या हातान पदवी दिला, तुका हें खेरीत देणें दिलां म्हणटच तूं व्हड. पूण हें व्हडपण तुजेच मिजास करपाक न्हय, पूण खालतिकायेन जरी तर हें तूं उपयोगाक घालताय जाल्यार हो देश, हो लोक आनी हें राज तुज्यान वाडोवपाक जाता, सुदरावपाक जाता. जें आनी कोणाच्यान जायना तें आमचे सिवील सर्वंट्स आसात तांणी आपले सेवे चाकरेन करपाक जाताच. तातूंत हो वावर करपाक आडकोड येता जायते पावटी, आळसाय. काम करून करून थकल्यात, कितलींय वर्सां जालीं त्याच कदेलाचेर आसात आनी आतां वाज येता काम करपाक. तें आनी कोण फाटल्यान आसा तो करतलो, वा आनी कोण जुनियर्स आसात ते करतले. म्हजो हांवें काम करून करून सोंपलां, आतां जें कितें जोडलां तें हांव एन्जॉय करतां. जायते पावटी असली ताळणी आमच्या सिवील सर्वंट्सांक येवपाक शकता. आनी तातूंत जायते जाण खरेपणी बरे प्रमाणीक आसात. आनी हे जे कोण प्रमाणीक आसात, बरें करपाक सोदतात, स्वत उलोवपाक सोदतात, तांकां जायते पावटी पिडापीड. आनी ही पिडापीड पडटली देखून बरें करचे सुवातेर बरें करिनासतना रावतात. घडये वायट करिनात, कांयच वायट करिनात, पूण बरें जें करपाक जाय आसलें आनी ह्या वावरा वरवीं आमची उदारगत जावपाक जाय आसली तो वावर करिनासतना रावतात. आनी हें सगलें जाल्या उपरांत भोव करून घडये रिटायर्ड जातात तेन्ना मागीर घडये चिंततात कितें हांवें कितें केलां, कितें करूंक ना. आनी तेन्ना घडये आमी देवाशी वेता. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता हो इथिओपियेकार तो जात्रेक वेता, म्हणजे देवाचें दर्शन घेवपाक वेता. इतलें सगलें ही कांटाका इथिओपियेची राणी जी आसा
ताचो सगलो हो भांडार आनी भांडाराचो कारबार आनी अधिकार सांबाळल्या उपरांत आतां देवाक मेळूंक वेता. आनी देवाक मेळूंक वेता तेन्ना ह्या मनशा सवें जरी तर आमी पळयत जाल्यार ताचे भितर खालतिकाय आसा. देव आपूण लागीं सरता. हो एक सूर एक वाटेर वेता, चल वचून ताका मेळ. फिलिपाक आत्म्यान धाडलो आनी फिलीप जेन्ना ताचेशी पावलो तेन्ना हो व्हड मनीस अधिकारी भांडाराचो, ताका ताणें प्रश्न केलो, कितें वाचता तूं? वाचता तें समजता म्हूण तूं? हो येदो व्हडलो अधिकारी म्हणटच ताच्यान सोंपेपणी म्हणपाक जाता आसलें, तूं कोण रस्त्या वेलो विचारपाक म्हाका? हांव जाणा सगलें, आय एम द ऑथॉरिटी. खालतिकाय आसलेलो मनीस तो म्हणटा, हांव वाचतां पूण वाचता तें म्हाका समजना. यो म्हजे बराबर गाडयेन बस आनी म्हजे गाडयेर बसून म्हाका तुज्यान जाता जाल्यार हाचो अर्थ दी. एक खालतिकायेन भाव भयणीनो हो सिवील सर्वंट जो आसलो ताचें आख्खें जिवीत बदल्लें. ताणें जिवितान कितें केलां, कितले पावटी पडला हें घडये आमकां कांयच सांगूंक ना. तो बरो काय वायट, प्रमाणीक काय अप्रमाणीक तेंय आमकां सांगूंक ना. पूण एक वस्त आमकां ह्या आयच्या वाचपान दिसती पडटा ह्या इथिओपियकारा विशीं. तो खालतिकायेन देवाक भेटूंक सोदता, देव भिरांतीचो मनीस. आनी देव भिरांतीच्या मनशा सवेन देव आपली ओचोरयां करता. आनी देखूनच फिलीप ताचे गाडयेर चडून ताणें ताका ती समजणी दिली. इजायास प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचतालो, ताची समजणी दिली की सोडवणदार मेसियस आमचे पासत आयला. आनी ताका कश्ट आयलो, ताचो जीव काडलो आनी ताणें आपलो जीव आसा तो आपणा पासत न्हू पूण आमचे पासत, आमचे सोडवणे पासत दिला. ही आनी हेर दुसरी शिकवण फिलिपान ताका जायती दिली. आनी शुभ वर्तमानान जशें जेजून म्हणलां, कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना. म्हजो बाप जरी तर ताका हाडिना जाल्यार ताच्यान म्हजेशी येवंक जायना. आनी दुबाविरेत आमचो सर्गीचो बाप आमकां सगल्यांक जेजूशी हाडटा. आमी कोणूय जावं, बो करून आयज आमी नियाळटाव तेन्ना आमचे सिवील सर्वंट्स जे आसात, वेगवेगळे तरेचो वावर आमच्या समाजान करतात, तांकां देव परतून परतून आपणाशी हाडटा आनी हाडपाचे असल्यो सवलती ऑपॉर्च्युनिटीज जायत्यो दिता. जे भाशेन ह्या इथिओपियकाराक ही ऑपॉर्च्युनिटी देवान दिली, जंय खूद जेजूचो आपो आसला आपूण चलून आयलो आनी ताची समजणी दितली. आनी सगळे खालतिकायेन जेन्ना ताणें ती मानून घेतली तेन्ना खूद ताणें आपणें मागलें, म्हाका पवित्र स्नान घेवपाक कितें आडखड आसा? उदक आसा, ह्या उदकान घेवपाक जाता? आयज जरी तर हे भाशेन जालें जाल्यार थोडे जाण रोखडेच बोवाळ करतले, कन्वर्शन, कितेंय जाल्यार कन्वर्शन. आनी मागीर कन्वर्शन बंद करपाक कायदे काड, कायदे मोड. जांच्या हातान पदवी आसा, बो करून हे आमकां दिसती पडटा आमचे पॉलिटिशियन्स आसात ते करतात. आनी जायते पावटी आमचे सिवील सर्वंट्स आनी ब्युरोक्रेट्स आसात तांच्या हातान ही पदवी आसता पूण तेय बीन मारली आपली सई. थोडो वेळ जांच्या हातान पदवी आसा ते खरे पदवेदार जे आसात तांचें जिविताय चलयतात आनी ह्या पासत आयज आमकां सुसेग ना अशें आमच्यान म्हणूंक जाता. तर भाव भयणीनो, देव जेन्ना आमकां आपणाशी ओडून हाडटा, जो कोण खालती आसा मानून घेता आनी खालतिकायेन मानून घेता ताची सवें कुशालकाय ताणें पवित्र स्नान ताका दिलें. फिलिपान ह्या इथिओपियकाराक पवित्र स्नान दिलें आनी ताणेंच न्हय, त्या उपरांत तो आनी ताचो आख्खो घराबो जेजूचो पाटलावदार, जेजूचे पाटलावदार जावन बेस्ते न्हू कोणें फोर्स केला म्हण न्हू, कन्वर्ट केला म्हण न्हू, पूण आप खुशेन मागून घेवन देवाच्या उतराची समजणी घेवन. तर आमकां हे एक सगळे आसात, आमी देवाच्या उतराची समजणी घेवया. देव आपणाच्या वेचून काडलेल्या मनशांक आमचे सवेन धाडटा, समजून घेवया, ओळखून घेवया. जरी तर कसल्याय वायटान वो अप्रमाणीकपणान पातकान घुसपल्ले आसात, बो करून एज सिवील सर्वंट्स घुसपल्ले आसात जाल्यार दोळे उगडपाचे आनी देवाशी येवपाचें आनी सदांच खुशाल जावपाक वेचून काडपाचें आयज हो सयेग आसा. ह्यो संवसारीक कुशालकायो जरी तर आमी वेचून काडटा जाल्यार सांगपाची हांवें गरज ना, ती थोड्या वेळाची. थोडो वेळ वडवीक मेळटली, थोडो वेळ दुडू मेळटले, थोडो वेळ पदवी आसतली, पूण ती थोड्या वेळाची.
पूण सासणाची जरी तर जाय जाल्यार यो जेजूची मानून घे, हो उलो जो मारलेलो आसा तो मानून घे आनी त्या पासत प्रमाणीकपणान जिये. म्हणटच आयज सगळे सिवील सर्वंट जे आसात तांकां एके वाटेन शाबासकी आनी दुसरे वाटेन उलो. परतून देवाशी येयात, परतून जेजूशी येयात. म्हजेशी येता ताका हांव केन्नाच परो घालचो ना, म्हजेशी येता ताका केन्नाच उपाशी उडोवचो ना जेजून सांगलेलें आसा. तर जेजूशी रावून आमी काम करप म्हणल्यार प्रमाणीकपणान काम करप. जें कितें वायट आसा, कसलेय वायटान जरी तर सांपडलेले आसात जाल्यार तातूंतले भायर सरप आनी बरें आसा तें करप, हेंच करपाक खेरीत भाशेन आमकां सगल्यांक आनी भोव करून आमचे सिवील सर्वंट्स आमच्या देशाचे, आमच्या राज्याचे आसात तांचे पासत आमी मागुया. कायम घेऊया C30 पेज नंबर 41. C30. तुझ्या उदाहरणात आमकां म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी वयले आमच्या आनी आपले पवित्र शुभेच्छा गावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. सर्वेस्परा, ह्या बलिदानान आमची खालती देणी आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी जेजूची ओमोलीक कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच ओगणीत देव सैमान वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी ओळखूंक पावल्या तशें आमचे जिणेन तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारोती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बली जावन मारलेलो आनीक तो मरोना, पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या प्रमाण म्हूण सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचें नांव येता ताका सय म्हूण सर्गी तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगुटुया. तुझ्या कुर्सानी पुरोचिवणपणा पूर्वी तुवें आमकां सोडयली सौम्या, संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या सगल्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तुज्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जो कोण हो उंडो खाता तो केन्नाच मरचो ना. ह्या दिसांनी आमची ल्हान सुपुल्लीं भुरगीं आमचे फिरगोजेन कुमन्यांव घेवपाक आपली तयारी करतात. दुसऱ्याय जायत्या फिरगोजांनी आमची ल्हान सुपुल्लीं भुरगीं पयले पावटी जेजूक कुमन्यावाच्या रुपान घेवपाक तयार जातात. ह्या सगल्या भुरग्यां पासत आमी खेरीत भाशेन मागुया खरो जिवो देव तांकां मेळूंक आनी तांचें जिवीत सदांच खुशालकायेचें आसूं. आनी बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना सगलीं बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आमकां ताळणीक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. सुमयाची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शरीर तूं संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शरीर तूं संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शरीर तूं संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंनी हांव सगळ्या वस्तूंनी हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका आमेन. प्रार्थुया. कोनवाळ्या बापा, सर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां भरलें. आमच्या आदल्या पातकी चालीक पाठ करून तुवें आमकां दिल्ल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.
F7, page number 88. F7. Soliami purtun ngara